बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सगल्यांक तुमकां कुरपेचो येवकार. हो वेळ शुभ वेळ. ह्या वेळार आमची काळजां देवाक आमी उक्तीं करुया. मोगाल जेजू, वेदीचेर आसलोल्या पवित्र उंड्यांत रीग घेवन तूं आसाय. ह्या पवित्र वेळार आमी सोगलीं तुज्या पांयां सोरशीं आयल्या जेजू. दर एक वांगडी ह्या पवित्र मंदिरांत आपले अंतरेक तुका उक्ते करूंक जमल्या. आमचे मोदें तूं आयलाय. बापान तुका आमचे खातीर ह्या संवसारांत धाडलो. तुवें तुजोच योद्न कुर्सार करून आमची सोडवण केली आनी आतां सदांच आमच्या सांगाता तूं जियेताय. मोगाल जेजू, आमच्या संस्कारलोल्या याज्ञिकां वरवीं दर एके मिसाचे बेटेंत तूं हाजीर जाताय. तुजें आसणें भोगूंक आनी त्याच बरोबर तुजें दैवीक उतराचेर खोल नियाळ करूंक ह्या वेळार आमी एकठांय जाल्या. तूं आमचो सोमी, तूं आमचो देव, तूं देवाचो सोब मनीस जावन आमचे मोदें आयलोय हें सोत मानता. ह्या वेळार सोगली भोगतीन आनी मानान आमी तुका नमस्कार करता. गीत आमी गावुया R30 प्रभू जेजू.
प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू तुका मोहिमा तुका अर्गा वंदन निरंतरी तुका आमचे कीर्तन उपकारातून करताव आमी गायन प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू 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 बोडव्याचो हूर तुका भोजून करता आखी पृथ्वी तुजी कीर्ती गाजता सगळी रोजना तुजी स्तुती गायता प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू देव आमकां सर्व बऱ्यो वस्तू बासायता देवाची देणी आमी आमच्या दर एका जिविताच्या खिणांत अणभवता ह्या वेळार आमचें दिनवाशी मन बापाक उबारून ल्हान दिनवासनेची मागणी बापाक उबारुया दर एका मागण्या उपरांत आमचो जबाब गावून जातलो बापा तुका अर्गां दिताव तुज्या मोगाक गायन करताव बापा पवित्र मिसाच्या बलिदानांत दिसपोटी वांटो घेवंक आमकां फावो केलें देखून बापा तुका अर्गां दिता
अर्घ दितां तुझ्या मोगाक गायोन कोरतां. बापा, मिसाचेर आमकां तुजें उतर परगोट जाता आनी याज्ञिकांच्या प्रवचना वरवीं त्या उतराची आमकां खोल समजणी मेळटा देखून बापा तुका अर्घ दितां तुझ्या मोगाक गायोन कोरतां. बापा, तुजें दैवीक उतर पवित्र पुस्तकांतल्यान आमचें जिवीत नवसरूंक आव्हान आनी स्फूर्ती दिता देखून बापा तुका अर्घ दितां तुझ्या मोगाक गायोन कोरतां. बापा, हो सोबीत सुंदर संवसार रचून तो जिन्सोवार झाडां पेडांनी सावजा मोनजातींनी भरलाय देखून बापा तुका अर्घ दितां तुझ्या मोगाक गायोन कोरतां. बापा, आमकां आमची फामिलींचे वांगडी इश्ट मित्र सोयरी दायरी शेजारी फावो केल्यान देखून बापा तुका अर्घ दितां तुझ्या मोगाक गायोन कोरतां. बापा, जिविताचे दोर एका पावलार संस्कारा वरवीं तूं आमकां कुरपेन भरताय देखून बापा तुका अर्घ दितां तुझ्या मोगाक गायोन कोरतां. बापा, सोबार देण्यांनी आमकां भरून हो समाज नवसरूंक तूं आमकां दर एकल्याक पाठयताय देखून बापा तुका अर्घ दितां तुझ्या मोगाक गायोन कोरतां. बापा, परदेसांत आनी दर्याच्या पोटांत वावुरतल्या आमच्या बाबा भयणांक गोरच्यांक तूं सदांच राखताय आनी सांबाळटाय देखून बापा तुका अर्घ दितां तुझ्या मोगाक गायोन कोरतां. बापा, नव्या नव्या उपायां उदेशी चळवळी उदेशी परिशोदे उदेशी तूं मनशांक तुजेशी लागीं हाडटाय देखून बापा तुका अर्घ दितां तुझ्या मोगाक गायोन कोरतां. बापा, आमकां सगल्यांक आमच्या वावर धंद्याच्या जाग्यार येस फावो कोरताय देखून बापा तुका अर्घ दितां तुझ्या मोगाक गायोन कोरतां.
पवित्र मिसाचें बलिदान समोर उमतना देवाच्या उतराक म्हत्वाचो जागो दिलोलो आमी पळयता. देव आपल्या उतरा वरवीं आमची लागीं उलयता. देवाचें उतर पदवेदार. देवाचें उतर खऱ्यांनीच जिवें तशेंच सुडसुडीत, दोनूय वाटांनी पाजलोले तरवारी सारकें. देवाचें उतर आमचे भितर खोल रिगता. आमच्या काळजाचे अंतरेक आनी चिंतना पारखिपाची तांक देवाच्या उतराक आसा. ह्या वेळार चितान आमी हेंच देवाचें उतर आयकुया. सगलीं उबीं रावया. गालिसिकारांक पावलुचें पोत्र आवेसवोर 5 वोळ 1. आमी आतां स्वतंत्र जाल्या, कित्याक क्रिस्तान आमकां स्वतंत्र केल्यांत. म्हणटोच थीर रावात आनी नव्यान गुलामपणाचें झू तुमचेर घेवं नाकात. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. बसूया. ह्या वेळार निकतेंच आयकल्ल्या देवाच्या उतराचेर थोडो वेळ भोव पवित्र संस्कारा मुखार आमचो नियाळ करुया. भोव थोडीं उतरां आमी आतांच देवाच्या पवित्र पुस्तकांतलीं आयकल्यांत, पूण ह्या उतरांनी व्हडलो संदेश जेजू आमकां भासायता. बागिवोन पावलू ही उतरां गालिसिया ह्या प्रांतांतल्या क्रिस्तांवांक बरयता. ह्या लोकांक ताणें जेजू विशीं शिकवण दिल्ली. आयचो खेरीत विशय म्हणल्यार क्रिस्तान आमकां स्वतंत्र केल्यांत. जेजू ह्या संवसारांत आयलो. कोश्ट आनी मरण ताणें सोंसलें. हें सगलें ताणें आमच्या पातकाचें फारीकपण दिवंक केलें. आपल्या रोगतान जेजून आमची पातकां धुवलीं आनी आमकां पातकां मेकळीं करून स्वतंत्र केलीं. ही जावन आसा खरी स्वतंत्रताय जी जेजू आमकां फावो करता. आमी जायते पावटी ही जेजून दिल्ली स्वतंत्रताय बोस्टायता. पातकाची गुलाम जावन पातकाचे कोयदी आमी जाता. हें करून आमच्या ओत्मीक जिवाक आमी नुकसाण करता. बागिवोन पावलो गालिसियाकारांक बरोवन सांगता की जीं कोण जेजू क्रिस्ताक मानतात तींच स्वतंत्र मनशां आनी हेच स्वतंत्रतायेक थीर रावंक गरज. परक्यो आनी वायट दिशा दाखयतल्यो शिकवण्यो पयस दवरून जेजूच्या नीट मार्गार चलयतल्या शिकवण्यांक वेंग मारूंक बागिवोन पावलो आमकां सगल्यांक आपयता.
पवित्र पुस्तकांत सोबार पावटी स्वतंत्रतायेचो उल्लेख केल्लो आमकां मेळटा. जुआंवाचें शुभ वर्तमान 28:8 वोळ 30 आनी 2. आनी तुमकां सोत कळोन येतलें आनी सोत तुमकां स्वतंत्र करतलें. कोरिंतकारांक बागवोन पावलुचें दुसरें पुस्तक 28:3 वोळ 17. तर सोमी म्हणल्यार आत्मो, आनी जूंय सोम्याचो आत्मो आसा थंय स्वतंत्रताय आसा. ह्या वेळार ओगेपणी आमकांच विचार करुया. खरेपणी आमी स्वतंत्र मनशां म्हूण आमी सोत मानतांव गाय, वो आजून मेरेन पातकाचे गुलाम आमी आसांव. ओगेपणान कास्की नियाळ आमी करुया. गीत आमी गावुया R10 जेजू भाशेन. जेजू भाशेन आसचे हांवें उलोयताना वावुरताना. जेजू भाशेन आसचे मोनान हीच म्हजी प्रार्थना. जेजू भाशेन जावचें हांवें दिसा दिसा किना किना कांतीवोन मुहूर्ताची म्हज्या मनाची तरतना. जेजू भाशेन आसचे हांवें उलोयताना वावुरताना. जेजू भाशेन आसचे मोनान हीच म्हजी प्रार्थना. काळीज म्हजें देवूळ कशें म्हज्या मोगाळ देवा खातीर. चिंतना तशी सपनां म्हजीं स्वर्गांतल्या सोयऱ्या खातीर. जेजू भाशेन आसचे हांवें उलोयताना वावुरताना. जेजू भाशेन आसचे मोनान हीच म्हजी प्रार्थना. म्हज्या मोगान जेजू भाशेन म्हज्या देवाक सांगचें हांवें. तुजी खोशी म्हजी खोशी तुजीच खोशी करची तुवें. जेजू भाशेन आसचे हांवें उलोयताना वावुरताना.
जेजू भाशेन आशे मोनान हीच म्हजी प्रार्थना. ह्या वेळार आमचे ताळे उंच उबारून दोनया देवाक वाखाणल्या उपरांत आतां आमची कांय मागणी ताकाच आमी उक्ती करुया. दर एका मागण्या उपरांत आमचो जबाब जातलो. खालतिकायेन तुजे लागीं मागता बापा आमकां आयक. सोगली म्हणुया. खालतिकायेन तुजे लागीं मागता बापा आमकां आयक. आमच्या बागिवोन बापाक, आमच्या गवळी बापाक, तशेंच सगल्या यादनिकांक आनी म्हत्वाशांक राख आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया. खालतिकायेन तुजे लागीं मागता बापा आमकां आयक. आमच्या सरकारी मनशांनी आपलेंच बरेपण विसरून आपणाक निवडून काडलोले पोरजेच्या बरेपणा पासत वावरूंक आदार दी म्हूण बापा लागीं मागुया. खालतिकायेन तुजे लागीं मागता बापा आमकां आयक. आमच्या जिवितांत आडकोळी प्रश्न येतात तेन्ना देवान आमकां भरपूर आदार दिला. तितल्याय खातीर ताका आर्गां दिवंक आनी दिनवासूंक आमी शिकल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. खालतिकायेन तुजे लागीं मागता बापा आमकां आयक. हांगा जमा जाल्ल्या दर एका बाबा भयणांक राख आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया. खालतिकायेन तुजे लागीं मागता बापा आमकां आयक. आमची खासगी मागणी ह्या वेळार आमी बापाक उबारुया. खालतिकायेन तुजे लागीं मागता बापा आमकां आयक. सोगलीं दिमी घालुया. ह्या वेळार जेजून शिकयलोले मागणे आमी उच्चारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास्त आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणे पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.